di Gesù ci abbiamo, guardiano pure sola, mi svedo monitor, yadnik sevo pito sola, yo kahiu yagayo guru, isapete aci saya, lapor pakaci tuturu. Emoção graça agora e Jesus ci amava, guardiano pure sola, mi svedo monitor guru, yatnik sevo pito sola, yo katiu yakayo guru, isapete aci saya, rambut pakaci tuturu. Emoção graça agora e Jesus ci amava, guardiano pure sola, mi svedo monitor guru, yatnik sevo pito sola, yo kahiu yagayo guru, isapete aci saya, lapor pakaci tuturu. Emoção graça agora e Jesus ci amava, guardiano pure sola, mi svedo monitor guru, yatnik sevo pito sola, yo kahiu yakayo guru, isapete aci saya, rambut pakaci tuturu. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. तुमकां आनी आयज हे समरमणीन पवित्र सातोळ्याच्या ह्या ब्रेस्तारा दिसाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयज आमी खेरीत भाशेन हो दीस भेटयता आसतना ही मिसाची भेट आमी तुमचे पासत भेटयता. यादनीक कशें आमचे परजे पासत सगलीं तुमची इंतेसांवां देवा मुखार दवरात. तशेंच आयज आमचे हे मिसाचे भेटेन आमच्या वडिलांक, आमचो पाप साहेब, आमचो बिस्प साहेब आनी हेर सगळे आमचे धर्मीक वडील आसात तांकां ह्या मिसान आमच्या मागण्यांत एक करुया आनी एकामेका पासतूय आमी आयचे मिसाचे भेटेन मागुया. ही मिसाची भेट सुरू करता आसतना इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी सगळीं आमची इंतेसांवां देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या बावा भयणीनो,
आयज आख्खी पोवीस सभा व्हडे कुशालकायेन आनी बरवशान आमच्या सोम्या जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समोरोपता. निमाणे जेवणार जेजून उंडो आनी सोरो घेवन ही म्हजी कूड आनी हे म्हजें रगत म्हूण सांगून हे आपल्या उगडासाक कोरात म्हूण आपल्या शिसांक उलो केलो. जे कितें आपूण कुर्साच्या मरणा उदेशी करचो आसलो तें जेजून निमाणें जेवणा आदींच फुडेंच केलें. ह्या निमाणें जेवण म्हणजे मिसाची भेट समोरोबूंक ताणें यादनीकपण घडलें आनी तेंच निमाणें जेवणा वेलो उठून आपल्या शिसाचे पांय धुवन सेवेची आज्ञा आमकां दिली. हेच आमच्या मनांत दवरून आयच्या ह्या सोम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या समोरोबांत वांटो घेतना मिसाच्या बलिदानाचो अदीक मोग करुया. यादनिकाच्या देणे पासत देवाक दिनवासुया आनी एकामेकाची मोगान सेवा करूंक जेजू सारकें सेवेचे नमुने आमी जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हे म्हज्या उगडासाक करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून आमी ही मिसाची भेट भाव भयणीनो भेटयता आनी जितले फावटी ही मिसाची भेट आमी भेटयता तेन्ना जेजूच्या योजनांत आमचो योद्न आनी आमचें जिवीत जेजूच्या जिविताक आमी एक करता. देवाक दिनवासुया मिसाची भेटी पासत, देवाक दिनवासुया यादनीकपणा पासत आनी देवाची तुस्त करुया. देवान आमकां प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका सवें जिवंक दिल्ल्या पासत. तरी आसतना जायते फावटी हे मिसाचे भेटेक आमी फावो तो मान आनी रेस्पेद दिवंक ना. हो यादनीकपणाचो आमी फावो ते परी रेस्पेद मान सांबाळूंक ना. हो जायते फावटी प्रिती मोगाची आज्ञा एकामेका सवें जिवोवचे बदलेक आमी जोगडीं केस्तांवां आनी एकामेकाचेर राग धरून रावल्या. असल्या सगल्या आमच्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक आमी भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Ami tuka namaskar
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बाबाचे मोयते जेसू क्रिस्ता एकलोच तूं एकलोच तूं इश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा आप कुशेन मरण सोसूंक आपणाकूच पराधीन करूंक वेतालो ते राती तुज्या एकल्याच पुतान आपलो शिममेर नासलेलो मोग दाखोवंक शिसा सांगाता निमाणें जेवण केलें आनी तें संवसार सोरोपर्यान नवें बलिदान कशें आमी करचें म्हूण ताणें फर्मायलें तेच रातीच्या भोव पवित्र जेवणाक दिनवाशी काळजान आमी हांगा ह्या वेळार एकठांय जाल्या आनी येद्या वर्त्या गुटांतले तुजें देवीक जिवीत आनी मोग परिपूर्ण भरतेन आमकां फावो कर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना पयल्या वाचपांत इस्रायल पोरचेच्या पास्कांची जेवणाची खबर आमी आयकता देवान आपणाक इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका फावो केली त्या उगडासाक ही पोरसां वर्सान वरोस हें जेवण करताली हें पास्क जेवण जावन आसलें सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो उपकार दुसऱ्या वाचपांत सांत पावलू आमकां सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो उगडास करून कोण पोरी पयली पवित्र सभा हें जेवण करताली ताचो आमकां उगडास करता शुभ वर्तमानांत आयच्या आख्या समारंभाचो माज कसो आमच्या दोळ्या मुखार धरून जेजू म्हणटा हांवें तुमकां देख दिल्या हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें जेवणाचो फोळ सेवेंतल्यान दिश्टी पडूंक जेजू आमकां उलो करता चिंतान ही वाचपां आमी आयकुया सुटकेच्या पुस्तकां वेले वाचप त्या दिसांनी सर्वेस्परान इजिप्टाच्या देसांत मोइसेसाक आनी आरोनाक म्हणलें सगल्या म्हयन्या मोदें हो म्हयनो तुमकां पयलो जातलो म्हणजे तुमच्या वर्साचो पयलो म्हयनो आख्खे इस्रायल पोरचे कोडे उलोवन तांकां सांगात ह्या म्हयन्याच्या 10व्या दिसा जण एकल्यान आपल्या हिंडांतलो एक मेंढरो घेवचो दर एका कुटुंबाक एक मेंढरो आख्ख्या मेंढऱ्याचें मांस खावंक एक कुटुंब एकदमूच ल्हान जायत जाल्यार ताणें आपल्या घरा लागींच आसा त्या शेजाऱ्याक हाच्या कुटुंबांत मनशां आसात ते प्रमाणे बागाक घेवचो जण एकलो कितलो खातलो तें पळोवन मेंढरो खावंक कितलो लोक आसूंक जाय तें थारावचें तो मेंढरो जावंक जाय कोट नाशिल्लो दादल्या लिंगाचो आनी एका वर्साचो मेंढरो वो बोकडोय बी जावंक येता ह्या म्हयन्याचे 14 तारखे पर्यंत ते जनवार सांबाळून दवरूंक जाय मागीर सगळीं इस्रायल पोरसां एकठांय जावन सांजेच्या वेळार त्या जनवाराचो प्राण काडटलीं मागीर
ताचे इल्ले रोगोत घेवन ज्या घरांनी त्या जनावरांचें मांस खावचें आसा ते घराच्या दारांच्या दोनूय कोंड्याचेर आनी उमऱ्याचेर ते लावचें. ते राती मांस उच्यांत भाजूंक खावंक जाय. कोमीर घालूंक नासलोलो उंडो आनी कोडू भाजी घेवन तें मांस खावंक जाय. तुमी तें जेवण करूंक जाय ते हे भाशेन. तुमच्या पेंटाक बांदात, पांयांक वाणो घालात, हातांत एक दांडो घेयात. वेगी वेगी तुमी तें जेवण कोत्तोल्यात, कित्याक तो दीस सर्वेस्पराच्या पास्कांचो. ते राती इजिप्टाच्या देसांतल्यान हांव येतोलो आनी सगल्या मालगोड्यांक जिवेशी मात्तोलो, मनशांक तशें मनजांतीक. आनी सगल्या इजिप्टाच्या देवांक हांव कास्त लायतलो. हांव तो सर्वेस्पर. तुमी रावता ती घरां दाखोवंक हे रोगोत जातोलें एक कुणा. आनी तें रोगोत दिश्टी पडटोच हांव तुमकां कांयच वायट करिनासतना फुडें वेतोलो. आनी जेन्ना हांव इजिप्टांक कास लायतलो तेन्ना तुमकां कांयच वायट जावचें ना. हो दीस तुमकां एक उगडासाचो दीस जातलो आनी तुमी तो दीस सर्वेस्पराच्या मानाक एक परब कशी संबरोवन तोल्यात. सोंस्तीचें सोंस्तीक. देवाचें उतर हें. देवाचें गोड उदकार. आमचो सभाव गायन करून जातलो. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सगळीं म्हणुया. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात उबारतलो. चोपा. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव मोलादी. हांव तुजो जागोर, तुजे जागोनीचो पूत, म्हज्यो साकली तुवें तोडून उडयलाय. चोपा. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां वांटो दिता. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. सोबे माजर सगळे ताचे पोचे मुखार सर्वेस्पराक केल्यो आंगोनो पाळटलो. सभा. ही दिनवासनेची काल्स क्रिस्ताच्या रोगतान
बागयोन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. भाव भयणीनो, सोम्या कडली हांवें शिकवण घेतली, तीच हांवें तुमकां दिली. सोम्या जेजूक पराधीन केल्लो त्या राती ताणें उंडो घेतलो. देवाक दिनवासून तो मोडलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. ह्या म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातकूच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करार. तुमी तांतले पियेतात तितले फावटी तें म्हज्या उगडासाक करात. देखून तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितले फावटी सोमी ये पोरयान ताचें मरण तुमी पुरगोट करतात. देवाचें उतर हें. शुभ वर्तमाना पासत सगळीं उबी रावया. हांवें तुमकां एक नवी याज्ञा दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पास्कांचे परबे आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो सदां मोग केलो, पूण आतां संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें राज्य जेवण चलतना जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचारान सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घाल्लें. बापान सगलें आपल्या हातान दिलां. आपूण देवातावन आयला आनी देवाशी वेता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणावेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एका तोस्तान उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोलो त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तो सिमांव पेद्रू सरशीं गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोमिया, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका परतीपाड केलो. हांव करता तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका कदींच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमांव पेद्रून परतीपाड केलो. तशें जाल्यार सोमिया, म्हजे पांयच न्हय, बोगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकलीय धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तर नितळ आसात, पूण सगले नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो तें तो जाणो आसलो. त्या पासत ताणें सांगलें, सगले तुमी नितळ नात. तांचे पांय धुवन जातूच आपली आंगोस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून गेलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां तें तुमी समजल्यात मूं? तुमी म्हाका गुरू आनी सोमी म्हणटात आनी तुमी सारकें उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी सोमी. म्हणटूच तुमचो सोमी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या. हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमी करचें.
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रिच्या भाव भयणीनो, पवित्र त्रिदीन आमी आयज सुरू करता आनी हो पयलो दीस सोमयाच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ. आनी ह्या निमाण्या जेवणाच्या समारंभान आमी आपोस्तलांच्या पांय धुवपाचे रितीचो आयज उगडास करतले. आनी देखूनच आपोस्तल विचून काडल्यात आमचे फिरगोजेंतले. आनी जे 12 जाण आपोस्तलां आयज आमी विचून काडल्यात आमच्या फिरगोजेन वेगवेगळ्यो संस्था ज्यो आसात तांचे एक प्रतिनिधी, तशेंच आमच्या सेक्टरांतले 2 जाण प्रतिनिधी. जाल्यार हे प्रतिनिधी जांचे आपोस्तल कशे आयज पांय धुतात ते सगल्यांचे आमचे चिखलेचे फिरगोजेचे प्रतिनिधी. आनी त्या प्रतिनिध्यांची जेन्ना आयज पादविगार पांय धुता तेन्ना आख्खे परजेचे एके भाशेन पांय धुता. सगल्यांक कडेन हांगासर मुखार हाडून आयज सगल्यांचे पांय धुवपाक जायना, पूण सगल्यांच्या नांवान ह्या 12 जाणांक विचून काडल्यात ते तुमचे प्रतिनिधी कशे आयज तांचे पांय धुता. भाव भयणीनो, हे पांय धुवपाचो समारंभ हो निमाण्या जेवणाचो समारंभ करता आसतना ही पांय धुवपाची रीत जी आसा ताचो खेरीत अर्थ आमी जाणाव. वर्साच्या वर्सा आमी ताचो उगडास करता आनी वर्साच्या वर्साक ही कांय बरी वाचपांय आमी वाचता. पयलें वाचप सुटकेच्या पुस्तकांतलें, दुसरें वाचप बागेवन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले चिठींतलें, आनी शुभ वर्तमान बागेवन जुवांवान बरयलेलें. आनी ह्या वाचपांनी एक खेरीत संबंद आसा आनी हो संबंद आमी जें कितें आयज करता ताचे विशीं. आनी देखून आयचो विशय आमी घेतला, हें म्हज्या उगडासाक करात, डू दीस इन मेमरी ऑफ मी. जाल्यार हें म्हणटा तें कितें? हें म्हज्या उगडासाक करात. आमी दिसाच्या दिसाक ही भेटयता की ना? दिसाच्या दिसाक जायतीं जाणां तुमी सदां मिसाचे भेटीक येवन भाग येतात की ना? जाल्यार सदांच येवन ही मिसाचे भेटीन भाग घेवन आमकां जें म्हणलेलें आसात हें म्हज्या उगडासाक करात, तें ह्या आल्ताराचेर दिसाच्या दिसाक घडटा. आनी हें म्हज्या उगडासाक करात म्हणटा तें कशे भाशेन तें जावपाक जाय हें म्हणटात तें आयज पयल्या वाचपान, दुसऱ्या वाचपान, तशें आयच्या शुभ वर्तमानान आमकां ताची म्हायती दिल्ली आसा. जाल्यार हें म्हणटात तें आयच्या पयल्या वाचपान सुटकेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा पास्कांची परब. आनी ही पास्कांची परब वो पास्कांची समरमणी केन्ना जावची? पयलो म्हयनो 10 दीस रावल्या उपरांत मागीर 14व्या दिसाक ही समरमणी. म्हणटच दीस खंयचो, वेळ खंयचो, हे पास्कांचे परबेक सांगलेलें आसा. हो दीस आनी हो वेळ थारायल्या उपरांत तें कशे भाशेन करचें हाची म्हायती आमकां दिल्या. एक गोराबो, तो गोराबो जरी तर धाकटो जाल्यार दुसरे आसा तांकां घेवचे. तो गोराबो जरी तर चड व्हडलो आसा जाल्यार ह्या गोराब्यांतले दुसरे गोराबे जे कोण धाकटे आसात तांकां दिवचे. म्हणटच गोराबे कशे, धाकटे गोराबे कशे ही परब समरंभाची आनी ताची समरमणी करपाची. जाल्यार कोणें करपाची? जी विचून काडलेली पर्जा आसा आनी जी पर्जा आतां सुटकेक रावता. ही परब सुरू जाल्ली ह्या गुलामपणान आसलेल्या लोकां मदें. जाल्यार ही पर्जा आतां ह्या गुलामपणांतली भायर सरून सुटकेक वचपाची आसा. एक्झोडस, तांची सुटका जावपाची आसा. तर असली पर्जा ही परब समरंभता. जाल्यार ही परब समरंभता आसतना उरलेले ल्हान बारीक वस्तू ज्यो आसा, डिटेल्स आसात, त्यो ह्या वाचपान आमकां मेळटा. जाल्यार एक जनवार घेवपाक जाय. तें जनवार 1 वर्साचें, दादल्या लिंगाचें. ताका पयलीं पोसपाक जाय, ताका राखपाक जाय. आनी त्या उपरांत सगळे गोराबे जे आसात, जावं धाकटे जावं व्हडले वो एकामेकाक वांटून दिल्ले, हे सगळे गोराबे बाराबर मेळून ह्या जनवाराचो जीव काडटलीं, ताचो प्राण काडटलीं. आनी बेश्टोच प्राण काडून ताका खावपाचो न्हू, पूण प्राण काडल्या उपरांत ताचें रोगत जें आसा तें आपल्या दाराच्या उमऱ्यार, डोर पोस्ट आसा तेका लावपाचें. आनी तें कित्याक लावचें तेंय बीन सांगलें. कित्याक? आयज सुटका करपाचो वेळ जेन्ना आयिल्लो आसा
तेन्ना सगल्या मालगोड्यांक हांव जिवेशी मारतलो. देवाचीं उतरां. सगल्या मालगोड्यांक, मनशांच्या तशेंच जनावरांच्या सगल्या मालगोड्यांक हांव जिवेशी मारतलो. आनी एक घडये ल्हानशी 8वीच कशी वस्त आमकां हें रगत जूंय लायलोलें आसा ती खुणां म्हाका समजपाक की हीं घरां ह्या घरांतल्या मालगोड्याक मारून उडोवपाचो ना. म्हणटच ज्या घराच्या उमऱ्याचेर हें रगत मेंढऱ्याचें लायलोलें आसा तातूंतल्या मालगोड्याक हांव मारचो ना. हाचे विशीं नियाळ करता आसतना हांव चिंतालो कित्याक गाय देवाक जरी तर खबर आसा हे परजेक आपूण सोडयता जाल्यार ते परजा खंयच्या घरान रावता तेंय देवाक खबर ना. जाल्यार देवाक आनी सायन कित्याक जाय हें रगत लावन. ह्याचेर नियाळ करता आसतना म्हाका दिसलें ही सायन जी आसा ही खुणां जी आसा ती देवाक न्हू, देवाचे दूत जे येतले तांकां न्हू. कित्याक ते देवाचेंच आसणें घेवन येतात जाल्यार तांकां खबर आसा. पूण ही खुणां खेरीत भाशेन ही जी कोण सोडोवपाचीं आसात वा सोडवण घेवपाची आसा तांचे पासत अ कॉन्शियस चॉयस. जरी तर तांणी हो चॉयस करूंक ना, ताणें जरी तर विचून काडूंक ना, वय सुटका दवरलेली आसा. आनी हे सुटकेक हांवूय मुखार सरतां. जरी तर कोणूय जरी तर मुखार सरना आनी सोडवण जी दवरल्या ती मानून घेना तो आपल्या घराच्या ह्या उमऱ्याचेर तें रगत लावचो ना. म्हणटच जरी तर ही सुटका तूं मानून घेता जाल्यार तुका आनी तुज्या घोराब्याक सोडोवपाक तुज्या घराचेर ही रक्ताची खुणां आसपाक जाय. म्हणटच ती फोर्सान दिल्ली न्हय पूण विचून काडलोली आनी विचून काडून त्या देरार लायलोली. देवाक न्हय पूण ह्याच मनशांक जो कोण सोडोवपाचो आसा. आनी हेच खुणेचो अर्थ जरी तर आमी आमच्या घोराब्याक आनी आमच्या जिविताक लायलो जाल्यार भाव भयणीनो आनी आमचे समरमणेक लायलो जे आमी म्हणलां हें म्हज्या उगडासाक करात. जशें आयज बागेवन पावलो न्हय कोरिंतकारांक चीट बरोवन उगडास केला. आनी हीं उतरां आमी दर एके मिसाचे भेटेन उंड्या सोऱ्याचे संस्कारणेन जंय हो उंडो आनी सोरो जेजूचें मांस आनी रगत जाता ते संस्कारणेन आमी हीं उतरां वापरता. आनी तेन्ना म्हणलां हें म्हज्या उगडासाक करात. तर हें म्हज्या उगडासाक करात म्हणटा तेन्ना हें जें आमी आयज करता भाव भयणीनो आमचो एक चॉयस आमी विचून काडटा. वय हांव हे पवित्र मिस्याचे भेटेचो भागीदार. म्हाकाय हे रोगताची गरज म्हजी सोडवण करूंक जरी तर म्हाका ह्या रोगताची गरज मेंढऱ्याच्या रोगताची जाल्यार वय हांवूय हें रगत म्हज्या जिवितान आनी म्हज्या घोराब्यान लायतां. आनी ही सोडवण म्हाका मेळचे पासत जी आज्ञा म्हाका दिल्ली आसा ती पाळटा. तर भाव भयणीनो आमकां हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक येता आसतना आयज घोडे मेंढरो ना, मेंढऱ्याचें मांस आमी खायना. आमी उंडो आनी सोरो घेता. ह्यो खुणां आमकां आमीच न्हय आख्खो संवसारान हो उंडो आनी सोरो खुणां. आनी ही खुणां घेवन जेजून आपलें पास्क केलें. तेंय बीन आपल्या ह्या पास्कांचे परबेक तयार जाल्ले. निमाणें जेवण जेजूचें, पास्काचें जेवण जेजूचें. निमाणें जेवण ताका आमी म्हणटा कित्याक जेजू आमी आयकलां ते भाशेन जाणा आसलो म्हजो वेळ पावलो आतां बापाशी वचपाचो हो निमाणो वेळ. आनी हें जेवण जाल्या उपरांत आनीक जेवचो ना, आनीक पियेवचो ना. जाल्यार ह्या जेवणान जूंय उंडो आनी ती कोडू भाजी जी तांकां म्हणलेली कितें वापरूंक जाय, उंडो घेवपाक जाय आनी मांस घेवपाक जाय त्या मेंढऱ्याचें आनी कोडू भाजी घेवपाक जाय. आनी तें बेगीन जेवपाक जाय. कित्याक बेगीन जेवल्या उपरांत धांवपाक जाय. खंय धांवपाक जाय? गुलामपणांतली सुटकेक धांवपाक जाय. जाल्यार भाव भयणीनो आमी जितले पावटी मिसाची भेट भेटयता तितले पावटी आमकांय कितेंय तरी आसा जातूंतली आमकां सुटका मेळोंक जाय. ज्या गुलामपणांतली आमी भायर सरपाक जाय. पातकाचें गुलामपण आमकां आसा, वायटाचें गुलामपण आमकां आसा. जायते पावटी नाका जाल्ल्यो वस्तू आमचेर थापलेल्यो आसात. एके भाशेन गुलामपण जाल्लें आसा. थोडे पावटी बऱ्योच वस्तू, वायट न्हू पूण बऱ्यो वस्तू आसात त्यो आमच्यो थापलेल्यो आसा आनी ताचे आमी गुलाम जाल्ले आसा. तातूंतली बेगीन आमी भायर सरूंक जाय. आनी देखूनच ह्या जेवणांत वांटो घेता आसतना आमी आमचें आख्खेंच भेटयता. जरी तर ही परजा सुटकेक रावताली जाल्यार थोड्यो वस्तू घेवन न्हू,
कित्याक आनीक फाटल्यान जें कितें उरता तें उरलें, तें इजिप्ताकूच उरतलें, तें आनीक तांकां परतून हाडूंक येवपाक मेळचें ना. कोणाक फोन मारून सांगपाक जावचें ना मातशें पार्सल करून धाड म्हूण सांगपाक जाता. एक पावटी इजिप्तांतली भायर सरलीं गेलीं, आनीक ना. ते भाशेन भाव भयणीनो आमचें जिवीत जितलेय पावटी आमी हे मिसाचे भेटेन हें पास्क समरुंक येता तेन्नाय आमकां हेंच आमच्या जिवितान जें कितें चुकीचें वायटाचें आसा तें सोडून दिवपाक आनी आमी मुखार सरता तेन्ना एक नव्या जिवितान आमी बेगीन भितर सरपाक. आनी ह्या पासत हें जेवण, ह्या जेवणाची घोटाय. आनी हे जेवणाची घोटाय म्हणटा तेन्ना उंडो आनी सोरो जो आमी ह्या आल्ताराचेर हाडटा तो खुद जेजून आपणें हो उंडो आनी सोरो घेवन आपल्या शिसां बराबर ही उतरां म्हणून समोरमलो. हें म्हज्या उगडासाक करात. तो उंडो मोडलो आनी दिलो आनी तें रगत वो ती काल्स जी आसात ती बीन तांकां सगल्यांक वांटूंक दिली आनी म्हणलें ही म्हजी कूड. तो उंडो तांकां खबर आसा, सगल्यांक दिसती पडटा तो उंडो. जेजूय जाणा तो उंडो, पूण जेजू आपणाचो वेळ जालो म्हूण जाणा जावन बापाशी परतून वचपाचो हें जाणा जावन म्हणटा ही म्हजी कूड. हें जाणा जावन म्हणटा हें म्हजें रगत. आनी हें रगत कसलें? नव्या कराराचें रगत. हें बेश्टें रगत न्हू, तें मेंढऱ्याचें रगत न्हू तें आतां. आनी आतां आमकां ही सोडवण दिता हें पास्क जें जुदेव लोक वर्साच्या वर्साक समरमता तातूंत न्हू, पूण एक नवो करार. आनी हो करार जेजूच्या रगताचो करार. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो. संवसाराचेर खास्तीचें फर्मण मारूंक न्हय, पूण पुता वरवीं संवसाराक सोडवण दिवचे पासत हो करार तो. आनी तो करार आपल्या रोगतान तो घट करता. रोगतान म्हणटा तेन्ना जे कोश्ट त्रास ताका रगत वारोवन दिले आनी त्या खुर्साचेर ताणें आपलें रगत निमाण्या रोगताचो थेंबो पासून वारयलो तें कराराचें रगत. तर जितले पावटी ह्या आल्ताराचेर हें रगत तयार जाता, सादो सोरो जो आसा तें रगत जाता तेन्ना होच करार भाव भयणीनो आमी परतून नव्यान घडटा. आनी हेंच तें हें म्हज्या उगडासाक करात. आनी हें म्हज्या उगडासाक करात म्हूण हो करार आमी परतून उगडास करता जेजूचें कोश्ट, मरण, पुनर्जिवनपण. आनी ही भाव भयणीनो मिसाचे भेटेची स्थापणी. म्हणटच मिसाची भेट म्हणटा तें एक बेश्टें सादें मागणें न्हू. मिसाची भेट म्हणटा ती आख्खी समरमणी, आख्खो उगडास आमी गुलामपणांतली सुटकेक येता तो. आनी सुटकेक येता आसतना आमकां देवाच्या उतराची घोटाय आनी मासा रोगताची, जेजूच्या मासा रोगताची घोटाय मेळपाची ही आख्खी समरमणी. म्हणटच तें रोखडेंच काबार करपाचें, कोमेस केलें काबार केलें तसलें न्हू, पूण आमी जियोवपाची एक आमकां समरमणी. तर भाव भयणीनो हें जियेल्या उपरांत आमचें सगळें कितें जावपाक जाय. हें जियेल्या उपरांत आमी सदांचीच मनशां उरोना, पूण आमची एक नवसरणी जाता. आनी ही नवसरणी करीत भाशेन प्रिती मोगाचे आज्ञान आमच्यान दाखोवंक जाता. वय हांवें मिसाचे भेटीन वांटो घेतला, जेजून हें म्हज्या उगडासाक कर म्हणलेलें तें हांवें ताच्या उगडासाक केलां. आनी हांव आतां एक सुडयलोलो मनीस, हांव एक आतां सोडयलेलें मनीस, हांव एक आतां नवी रचना. आनी नवी रचना कशी? हांव हीच आज्ञा जेजूची, प्रिती मोगाची आनी प्रिती सेवेची आज्ञा जी दिल्ली आसा ती एकामेका सोबें पाळटा. पांय धुवप ही खुणां. आनी हे पांय धुयता आसतना आमी देवाच्या उतरान आयकलां तशें जेजून आपलें आंगवस्त्र काडलें म्हणटच आपणाकूच एके भाशेन रितो केलो आनी आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदलो आनी एक चाकोर कसो तो ह्या आपल्या शिसांचे पांय धुता. जेवणाक आयलोले ते आपोस्तल आयलोले, आमचो मास्टर, आमचो मेसियस, आमचो जेजू आमकां एक आमचो लिडर कसो जेवण करता. आमी जेवणाक आयल्यात, पूण ह्या जेवणाक आयल्यात तेन्ना ही कोरनी जी एक चाकोर करतालो, सादे चाकोर जे आसात ते आपणाचें आंगवस्त्र घालून आपल्या दोनयाची सेवा करिनासले, पूण आपलें आंगवस्त्र काडून आनी हे भाशेन रुमाल बांदून आपल्या दोनयाचे पांय धुताले. आनी हीच कोरनी जेजू आपल्या ह्या शिसां सोबें करता. देखून हें मानून घेवपाक बडे एक तांकां एक अजाप, एक आमचो धोनी आनी आमचो लिडर जावन जरी तर तो हें करता आनी मागीर सांगता हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात म्हूण तुमी. ही फकत एक खुणां,
पूण ही खुणां जी हांवें केल्या ती तुमी तुमच्या जिवितांत खरेपणी करपाक जाय. आनी ही खुणां केल्ली ती जेजून फकत तितल्या वखदाक एक बेश्टी दाखोवपाची एक ड्रामा न्हय. आनी आयज जे आतां पांय धुयतले आमी आमकां बरें दिसता हो आयचो दीस जेजूचे पांय धुवपाचे मीस, शिसांचे पांय धुवपाचे मीस, ड्रामा न्हय. पूण एक आमकां उगडास करपाक ती ल्हान घडणी जी जेजून आपल्या आख्ख्या जिवितांत केल्ली. जेन्ना तावन जेजून आपणाची मिनिस्ट्री लोकां मदें सुरू केल्ली तेन्ना तो तांची सेवा करतालो. जेन्ना जेजू ह्या पिडेवंतांक आनी हेरांक तांची सेवा करतालो आपल्या बरेपणा वरवीं तांकां पेकोवणी दिवन, तांकां देवाचें उतर परगटून जायतो वेळ काडटालो तांकां देवाच्या उतराची समजणी दिवपाक, देवाचो मोग तांकां दिवपाक. ही प्रिती मोगाची सेवा जी जेजू तांचे सवें करतालो आतां ही ल्हानशे घडणेन एक सामरी कशी करता. तर भाव भयणीनो, आयज आमी हें करता आसतना हीच आज्ञा हें सगलें केल्या उपरांत हांवें तुमकां कितें केलां तें समजल्यात न्हू. आतां वचात आनी तुमी तें एकामेकाक करपाक जाय. आयज आमी घरा वेतले ही समरमणी जाल्या उपरांत आमी घडये सगळीं हॉट क्रॉस बांद आयज हावची नात. पूण आयज आमचे आपोस्ल आसात तांकां सगल्यांच्या नांवान एक हॉट क्रॉस बांद म्हण आमची एक परंपरा कशी. तशेंच पादविगार एक धाकटोसो गिफ्ट दिता. येदोसो तो व्हडलो गिफ्ट न्हू, तो हे आमचे आपोस्ल आसात तांकां मेळटलो. सगल्यांक कडेन मेळना पूण सांगलां तशें सगल्यांचे प्रतिनिधी ते. पूण हें घेतल्या उपरांत आयचो दीस तांकां सोंपना. आमची कालच्या दिसाक आयच्या दिसाक आमी बाराबर जेवण जेवल्यात तातूंत तांकां उगडास केल्लो आसा. तुमची समरमणी हिंगा सोंपना, आतां सुरू जाता. आनी आख्खें वरसभर तुमी आपोस्ल आमचे इगर्जेचे, आमचे चिखलेचे फिरगोजेचे तुमी आपोस्ल. आनी आपोस्ल कशे, जो वावर आमच्या आपोस्लांनी केलो आपल्या ह्या भावार्था पासत तो वावर करून ही 12 जाणां सगल्यां बराबर सगल्यांचे प्रतिनिधी कशे एक केरीत भाशेन मुखार सरतल्यात. तर भाव भयणीनो, हें म्हज्या उगडासाक करात आनी हांवें तुमकां केलां तें तुमी समजल्यात म्हूण तें तुमी एकामेकाक करात म्हणटा ही आज्ञा पाळपाक तांकां पाठयता. तर आमी जण एकलो आयज आमच्या घरा गेल्या उपरांत हो सोयेक घेवं येता. आमच्या घरान आमी एकामेकाचे पांय धुवपाची रीत करपाक जाता. आयज जायतो वेळ आनी ही सांज आमी आतां जेजूच्या सांगाताक मागीर सारतले हांव रात जावं पासून. तर तेन्ना जरी तर तुमच्या घोराब्यांनी तुमी बराबर बसलीं एकामेकाचे पांय धुले भोव करून, जेन्ना आमी एकामेकाक जायते फावटी रेस्पेत मान दिवपाक चुकलेलीं आसात, एकामेकाक मानून घेवपाक आमकां जायते त्रास जातात, जायते फावटी आमी एकामेकाक टेकन फॉर ग्रांटेड केल्लीं आसात. जाता सदांचें चलता हे. अशें आमच्या घोराब्यांनी जाल्लें आसा जाल्यार हो आयचो दीस आमकां सगल्यांक एक सोयेक. आयज वचत घरा आनी एकामेकाचे पांय धुवपाची धाकटीशी रीत. तुमी सगळें व्हडलें करपाक नाका, मोतेत गावपाक नाका, कांयच करपाक नाका. फकत एकामेका मुखार सकल देंवून एकामेकाचे पांय धुवप ही रीत आयज करीत जाल्यार जायतो रेस्पेतमान एकामेका सवें आख्खें वरसभर वाडोवपाक आमकां आदार जातलो. तर हेंच मनान धरून भाव भयणीनो, ह्या आयचे रितीन आनी ह्या आख्ख्या पास्कांचे समरमणेन आमी वांटो घेता आसतना एक सदांची चाल न्हू, पूण आमकां एक भावार्थाची समरमणी जावपाक आमी हे रितीन वांटो घेवया. जेजून आमच्या सोमयान आनी गुरून आपल्या निमाण्या जेवणा समयार आपल्या आपोस्टलांचे पांय धुले आनी मोगान आनी ल्हानविकायेन केल्ल्या सेवेंतल्यान तांकां एक वर्ती देख दिली. हाचो उगडास करून ह्या वेळार थोड्या विचून काडलेल्या फिरगोसकारांचे यादनीक पांय धुतलो. ही रीत चलतना आमी जेजू आमच्या सोमया आनी गुरूची देख घेवन ताचेच दिल्ली ल्हानवीक सेवेची आज्ञा पाळून आनी अशें आमचे सवें ताचो संपूर्ण मोग मनशां मदें हाजीर करूंक निश्चय करुया.
सगळीं आमी उबी रावया. भयणीनो, आतांच ही पांय धुवपाची रीत आमी पाळल्या आनी उगडास केला जेजूच्या प्रिती मोगाचे सेवेच्या आज्ञेचो, आनी आमी जण एकलो हे भाशेन बसून एकामेकाचे पांय धुयतल्या आनीक हीच आज्ञा जियेतल्या. तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा दी म्हूण आमची थोडीशी मागणी आतां आमी भावार्थान विस्वासान देवा मुखार दवरुया. ह्या मोच्या उगडासा कोरात आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर एक मिसाची भेट समरमतना तेच मिसाच्या बलिदान तांचे दिसपट्ट्या जिविताचें बळ कृपा आनी मात जावं ते पवित्रतायेन वाडोवंक बापा लागीं मागुया. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां केलां तशेंच तुमीय करचें. आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलेपण आनी व्हडपण फाटीं दवरून आपल्या हाताखाल आसलोल्या पोरचेची मोगान सेवा केल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तो शिसाचे पांय धुवंक लागलो. आमच्या सोम्यान आमकां ल्हानविकायेची आनी खालतीकायेची देख दिल्या. ती आमी आमच्या जिवितान पाळून आमचे गोजेवंत आनी अस्कोत भाव भयणीची मोगान सेवा चाकरी करून ह्या वरवीं आमी जेजूच्या बरेपणाची रुपकारां जावंक बापा लागीं मागुया. नाला ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो, तो सगलोच नितळ आसा. तुमी तो नितळ आसात पूण सगळे नात. आमच्या अस्कोत पातकी सोयबाक लागून देवाचेर आनी आमच्या भाव भयणांचेर आमी चुकता. तेन्ना संदान संस्कारा उदेशी आमी नितळ जावं आनी ह्या वरवीं बापाची कृपा आमी जोडूंक बापा लागीं मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी आमचे पासत, आमच्या घोराब्या पासत, आमच्या फिरगोचे पासत ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या बापा, तुजे परचेन तुजे मुखार दवरलेली मागणी दोयेन आयकून घे आनी आमची सुटका जोडूंक आमी धांवता आसतना तुज्याच जेवणान वांटो घेवन आमकां धीर गोठाय फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटून एक गायन घेऊया. C35 पेज 43. C35.
म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा, जितले पावटी हो जेजूच्या कुडी रोगताचो योद्न आमी समरमतांव तितले पावटी आमचे सोडवणेचें काम तूं चलोवन व्हरताय. देखून भक्तीपणी ह्या सोडवणेच्या गुटान वांटो घेवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सासणाक तो आमचो खरो यादनीक निरंतरी भेटोवचो योद्न ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पासत बली जावन भेटयल्ली ताची कूड शेवून आमकां घोटाय मेळटा आनी आमचे पासत वारयलेलें ताचें रगत पिवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. भाव भयणीनो, अखेरीत वेळ आता हो उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलता खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां आजीर जाता. भक्तीपणी हे रितीन आमी वांटो घेवया. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपले हिच खोशेन कोश्ट मोरोण सोंसूंक वेचे यादी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातूच ताणें हें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या निसासनीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात बाबार्थाचो घुट पुरगुटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्री तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास गो आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यून बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कोर आमच्या गांवच्या मरून गेल्ल्या सगल्या आमच्या बाबा भयणाचो ह्या वेळार आमी उगडास करता. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखार मोड पुडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. ह्या वेळार पिडेंत आसलेली आमची बाबा भयणां जी कोण कॅन्सराचे पिडेक सांपडल्यान हे दुसरेक पिडेक सांपडल्यान कोवीड जावन घरांत आसात ह्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांचो आमी उगडास करता. आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून सूर काडी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपुद्वेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. हांवें तुमचे पांय धुल्यात
तशेंच तुमी एकामेकाचेर धुवूंक जाय. ही प्रिती मोगाची आज्ञा आमच्या मनान दवरून आमी देवाक दिनवासूया, कित्याक की मिसाची भेट आमकां घडून दवरल्या आनी ताच्या उगडासाक करूंक आमकां फरमायला. तशेंच मागुया याज्ञीकपणा पासत. खेरीत भाशेन मागात म्हजे पासत, तुमच्या पादविगारा पासत, मागात आमच्या पादकुरा पासत, फादर पिटरा पासत. आमी ही परजेची सेवा करूंक आमकां जी आज्ञा दिल्ली आसा आमच्या सोमया जेजून ती बरे भाशेन पाडूंक. तशेंच सगळे आमचे आदीं जे पादविगार आनी दुसरे पाद्री आमची सेवा करून गेल्यात तांचोय उगडास करात. सोंपून गेल्यात तांचे पासत सर्गीचें सूख आनी जिवे आसात, तांकां तांचें मुणयारपण जिवंक फावो ती कृपा मागात. खेरीत भाशेन आमचे मदें आयज ब्रादर पिटर आसा. आनीक थोड्या दिसांनी ह्या म्हयन्यान दियाकनाची ऑर्द तो आपल्या सांगात्यां बराबर घेतलो. तांचेय पासत, ताचे पासत आनी ताच्या सांगात्यां पासत जे दियाकनाची ऑर्द घेतले तांचेय पासत आमी मागुया. आनी एकामेका पासतूय मागून आमी सगळीं जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवचन वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट्टोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोमयाची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण
समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आकोच आनी आखीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन.
तोरी मोगले निमाणेचे पोचे सुचे सोदाचे चेकोची साचे निमाणे तोरी ते होयले सोदाचे तोरी मोगले निमाणेचे पोचे सुचे गुरुच्या सपून मोगाचे पालून नागोर मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे निमाणेचे मोचे सुचे गुरुच्या सपून मोगाचे पालून मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे निमाणेचे मोचे सुचे गुरुच्या सपून मोगाचे पालून मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे निमाणेचे मोचे सुचे गुरुच्या सपून मोगाचे पालून मोगाचे शिस्कोताचे बोन सोम्याचे. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार तांतलें तुमी पियेतात तितलेय पावटी तें म्हज्या उगडासाक करात म्हणटा समी. प्रार्थुया. सरपदवीदारा देवा, तुज्या पुताच्या पवित्र जेवणान तूं आमकां ह्या संवसारान वांटो दिताय आनी तातूंत तुज्या जिवान आमकां भरताय. तशेंच सर्गीच्या जेवणान वांटो दिवन आमकां सासणांक दादोशी कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. तुझ्या भाव भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन आमी आतां वांटो घेतला. पांय धुवपाची रीत आमी पाळल्या आनीक निमाण्या जेवणाचो समारंभ आतांच आमचो जाला. आमचे फिरगोजीन आतां दुसरें मीस जातलें 7 वाजता आनी 7 वाजता मीस जाल्या उपरांत पवित्र संस्कार मानाच्या जाग्यार आमी दवरतल्या आनी ही आख्खी रातभर आमी पवित्र संस्काराची बजवण वाड्या वाड्यांनी व सॅक्टरांनी येवन आमी करतल्या. 8 वाजता दाबोलीं सॅक्टर, 8:30 वाजता आल्त दाबोलीं सॅक्टर, 9 वाजता रेजिना मुंदी आनी आसोय दोंगरी सॅक्टर्स, 9:30 वाजता आल्त चिकाली सॅक्टर, 10 वाजता नाकेली आनी आसोय सॅक्टर्स, 10:30 वाजता जिना पेंटा फोंडवे सॅक्टर, 11 वाजता देवस्वा आनी इग्रेजा सॅक्टर आनी 11:30 वाजता सोमेस्तांचें ओर. बरे भाशेन माणसुगेन आमी जेजूक सांगात दिवया. कितें भाशेन हो वेळ आतां निमाणें जेवण जाल्या उपरांत जेजूक धरून व्हरतात तो आमी उगडास करता आनी जेजू आपल्या ह्या कोश्टान भितर सरता. तर ह्या वेळार आमी जेजूक सांगात दिता. हे 3 दीस आमी किरीत भाशेन भाव भयणीनो मानान आनी रेस्पेतान मनोवया. एक सदांची चाल जाल्ल्या भाशेन न्हय. आनी आतां आमचे जायते ट्रेंड्सूय भितर चल्लेले आसा. आमकां टेकन फॉर ग्रांटेड जाल्लें आसा जायतें. आनीक एक रीत जी आसा आमची पास्कांची ती व्हडांतली व्हड परब आमकां तरी आसतना आतां जायते फावटी आमी आमचो क्रिस्ती भावार्थान एक धिलाय कशी दवरलेली आसा.
हे 3 दीस आमकां खेरीत भाशेन हे दिलायेचे न्हय पूण खेरीत भावार्थाचे दीस जावं दी बरे भाशेन ते आमी पाडुया आमच्या घरान आनी आमच्या खासगी जिवितान एकामेकाकूय आमी उगडास करुया कित्याक आमकां उगडास उरना जायत्यो वस्तू एकामेकाक उगडास करुया मानान रेस्पेतान आनी बरे भाशेन आमी हे दीस सारूंक आमची घोडे सोशल मिडिया आसा TV आसा आमचे मोबायल आसात आमचे वेगवेगळे सोशल नेटवर्क्स आसात ते ह्या 3 दिसांनी खेरीत भाशेन जाता तितले उणें करुया फकत गरजेचें तें वापरुया हो एक आमची देणगी कशी जावं दी हे 3 दिसान तेच भाशेन ह्या 3 दिसांनी एकामेका पासत आमी मागुया फाल्यां सकाळीं पवित्र शुक्रार खुर्साची वाट सकाळीं 7 वरांचेर जातली आमची फिरगोजेची तरणाटी ताची मांडावळ करतली आनी तुमकां जण एकल्याक जी जबाबदारी ताणें दिल्ली आसा ती तुमी सगल्यांनी बरे भाशेन पाडची आनी सगल्यांनी आमी हेच भाशेन पवित्रपणान हे रितीन वांटो घेवया आनी सांजेर 4 वाजता जेजूच्या कोश्टामोरनाची समोरमणी आमचो नियाळ जातलो सांजेर 4 वाजता ताची मांडावळ आमचे कॉन्फ्रारीची भाव भयणां करतली आनीक 8 तारखेर सकाळीं 7 वाजता सोनवारा दीस आमी सकाळचे मागणे करतले हांव बाराबर मेळून सकाळीं 6:30 वाजता सगल्यांक उलो मारता येवन आमी ह्या सकाळच्या मागण्यान वांटो घेवचो आनी पास्कांची समोरमणी आमची सांजेर 11 वाजता सुरू जाता रात जागरणान आमी वांटो घेतले हांव 11 वाजता हें रात जागरण सुरू जाता आनी तेंच आमचें मीस तातूंतूच मीस 12 वाजता जायना आनीक एक फावटी उगडास करता हांव तुमकां सगल्यांक मीस 12 वाजता जायना पूण 11 वाजता आमची पास्कांची समोरमणी रात जागरणान सुरू जाता तातूंत आमी सगळीं भक्तीपणी वांटो घेवया सगळीं उबी रावया कितें भाशेन ह्या आयची समोरमणी बरे भाशेन करूंक सगल्यांनी जाणी भार घेतला आयची मांडावळ करूंक आमची PPCची वांगड्यांनी जो भार घेतला खेरीत दिनवास आमच्या पातकुराक फादर पिटराक सगळी मांडावळ बरे भाशेन सांबाळूंक सगळे जाग्यार घालूंक तशेंच आमचो ब्रदर जो आयिल्लो आसा फादर पिटर गोन्साल्वीस राशॉल सेमिनरीन तावन आयिल्लो आसा ताकाय आमी येवकार दिता आनी ह्या दिसांनी आमकां आमची वाचपां बरे भाशेन करूंक आनी हेर मांडावळ करूंक प्रॅक्टीस करपाक तो आमकां आदार दितलो ताचोय आदार आमी घेवया ताकाय देव बरें करूं म्हणटा आमच्या साकिस्तावांक तशेंच आमच्या मॉडरेटराक आनी PPCच्या वांगड्यांक आमच्या फाब्रिकाच्या वांगड्यांक आमच्या कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांक खेरीत भाशेन ह्या दिसांनी जायतो भार तांणी घेतला बरे भाशेन सगळी तयारी करपाक तांकां आमचो जाता तो सांगात आमी दिवया आमचे युकरिस्टीक मिनिस्टर्स सगळी मांडावळ आल्ताराची करूंक ही बरे भाशेन मांडावळ करूंक तांणी आदार दिला आमची वेदी सेवकां मुखार चल्ल्यांत आपली तयारी करूंक आमचो कॉयर ह्या दिसांनी बरे भाशेन आपली प्रॅक्टीस करून आमकां ह्या मिसाचे भेटेन भाग घेवंक आदार दिता तशेंच तुमचे मदल्या जायत्या जाणांनी येवन इगर्जेची साफाई करून इगर्जेची भोंवतणची साफाई करूंक सगल्यांनी भार घेतला तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तुमचेर तुमच्या घोराब्याचेर तुमच्या वावराचेर मागता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गीत घेवया E12 पेज 84 E12 आमी दुसरो श्लोक गायतलो
रा